नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोकणी खबरापत्रात तुमकां सगळ्यांक येवकार. आता पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांचे हस्तुकी एडवांटेज आसाम 2.0 चे जाले उक्तावण. विकसित भारत घडोवपाक पूर्वोत्तर भारताचे आसले महत्वाचे योगदान प्रधानमंत्र्यांनी आपल्या उलोवपांत उक्तायलो हावेस. परवानगी घेनासतना वीज खात्याच्या खांब्याचेर केबल उबारपी साबार इंटरनेट सेवा दिवप्यांचे केबल वीज खात्यान कापून उडोवपाची मोहीम केली सुरू. राजधानी पणजेच्यान आयज मोहीम लायली चालीक. गोंयच्या लोकांक लाव करून दिवपा हेतान भलायकी खात्यान फुकट कर्करोग चाचणी मोहिमेची केली घोषणा. भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांणी पत्रकार परिशदेत दिली मोहिमेविशीं माहिती. गोय पर्यटन उदरगत महामंडळान पत्रकार परिशद आपोवन कार्निवाल 2025च्या साबार तयारेविशीं दिली सविस्तर माहिती. पर्वदे ह्या वर्सा आयोजित जावची ना परेड. आणि मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी 14व्या डीडी कोसंबी फेस्टिवल ऑफ आयडियाज व्याख्यानमाळेचे केले उक्तावण. गोय उपक्रमी आणि विचारवंत व्यक्तिमत्व घडोवपी भूंय जावन आसा. मुखेलमंत्री. आता खबरो विस्तारान. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आयज गुवाहाटी हांगा एडवांटेज आसाम 2.0 ह्या गुंतवणूक आनी मुळाव्या बांदावळीचेर आदारीत शिखर संमेलनाचे उक्तावण केले. 2 दिसांच्या ह्या संमेलनाक उद्देगीक उदरगत, संवसारीक व्यवसाय भागीदारी तशेंच आसामाच्या लघु उद्देग वाठाराचेर मंथन जातले. ह्या परिशदेत केंद्रीय मंत्री एस जयशंकर, सर्बानंद सोनोवाल, ज्योतिरादित्य सिंधिया तशेंच हेर म्हालगड्या फुडाऱ्यांची मार्गदर्शन सत्रां जातली. उक्तावण सुवाळ्यात उलयतना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी 2047 मेरेन विकसीत भारत उबारपाक पूर्वोत्तर भारताचे म्हत्वपूर्ण योगदान आसतले अशें नमूद केलें. तक भारत को विकसित भारत बनाने में पूर्वी भारत की भूमिका बहुत बड़ी होने वाली है. आज पूर्वोत्तर और पूर्वी भारत इंफ्रास्ट्रक्चर, लॉजिस्टिक्स, एग्रीकल्चर, टूरिज्म और इंडस्ट्री में तेज रफ्तार से आगे बढ़ रहा है. वो दिन दूर नहीं जब दुनिया भारत की डेवलपमेंट जर्नी में इस क्षेत्र को सबसे आगे बढ़ते हुए देखेगा. मुझे विश्वास है आप इस यात्रा में असम के साथी बनेंगे, साझीदार बनेंगे. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी आयज आपल्या बिहार भेटेर पटना हांगा पटना वैजकीय महाविद्यालय आनी हॉस्पिटलाच्या शतकपूर्ती महोत्सवात वांटो घेतलो. हे वेळार तांचे सयत केंद्रीय भलायकी मंत्री JP नड्डा, बिहारचे राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान, मुखेलमंत्री नितीश कुमार आनी हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले. कार्यावळीत उलोवप करतना राष्ट्रपतींनी संवसारांतले दुसरे सगळ्यात व्हड हॉस्पिटल जाल्ल्या खातीर पटना वैजकीय महाविद्यालयाची तोखणाय केली. तशेंच बिहारात वैजकी सुविधा सुदारपा हेतान सरकारान उबारिल्ल्या पावलांची तांणी तुस्त केली. बिहार में भी ऐसे अनेक केंद्र विकसित किए जाने की आवश्यकता है. इनमें से न केवल लोगों को यहीं पर अच्छी चिकित्सा मिलेगी बल्कि राज्य की अर्थव्यवस्था को भी बल मिलेगा. इस कार्य में PMCH और इसके पूर्व विद्यार्थी अपने अनुभव को से योगदान दे सकते हैं और बिहार के गौरवशाली अतीत को वापस ला सकते हैं. बिहार सरकार ने पिछले कुछ वर्षों में स्वास्थ्य व्यवस्था में सुधार किए हैं, अनेक उल्लेखनीय प्रयास किए हैं. PMCH की पुनर्विकास की योजना भी इनमें से एक है. केंद्रीय भलायकी मंत्री JP नड्डा हांणी कार्यावळीत उलोवप करतना पटना वैजकीय महाविद्यालयातल्यान भायर सरिल्ले दोतर आयज पुराय संवसारभर पसरल्यात हे विशीं खोस हम गौरव से कह सकते हैं कि दुनिया का कोई ऐसा एरिया इलाका नहीं रहा है जहां PMCH का डॉक्टर नहीं है और PMCH के लोग नहीं. There is no place left
और इसलिए हम सिर्फ देश की सेवा नहीं, प्रदेश की सेवा नहीं, हम मानवता की विश्व स्तर पर सेवा कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर को छोड़कर केंद्र सरकार ने अगर 2 ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज किसी स्टेट को दिए हैं तो वो बिहार को दिए हैं, पटना और दरभंगा। दरभंगा अभी बन करके तैयार होना उसका काम शुरू हो रहा है, उसकी सॉइल टेस्टिंग हो चुकी है, प्रधानमंत्री मोदी जी ने उसका भूमि पूजन कर लिया है, अब उसकी बाउंड्री वॉल और बाकी सारा काम चल रहा है। लगभग 1250 करोड़ रुपए का सिर्फ उसको इस्टेब्लिश करने में खर्च होने वाला है, जिसको भारत सरकार की कैबिनेट ने अप्रूवल दे दिया। आज दिल्ली विधानसभेत मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता आणि भारताचे नियंत्रक आणि महालेखा परीक्षकांचो अहवाल सादर केलो। या अहवालात आदल्या आम आदमी सरकाराच्या अंतर्गत सोरो धोरणाक लागून सरकाराक सुमार 2000 कोटी रुपयाचे लुकसाण जाल्ल्याचे स्पष्ट जाला। तशेंच रेखा गुप्ता आणि विधानसभेन दिल्ल्या माहिती प्रमाण साबार पावण्याचेर भ्रष्टाचार जाल्ल्याची तांणी सविस्तर माहिती दिली। हे विशीं पत्रकारांकडेन प्रतिक्रिया दितना दिल्ली भाजपा प्रदेशाध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा हांणी सत्तेर येना फुडें भाजपा सरकारान सोरो घोटाळो प्रकरणांतल्यान सुरवात करून लोकां मुखार आदल्या सरकाराचे सत्य दाखोवन दिला अशें सांगले। शराब घोटाले की सच्चाई जो अरविंद केजरीवाल मनी आतिशी मार लेना जिस दिन से बचना चाह रहे थे वो दिन आ गया। सीएजी रिपोर्ट सरकार के काम का लेखा जोखा होता है। जब दिल्ली की मुख्यमंत्री माननीय रेखा गुप्ता जी ने विधानसभा पटल पर शराब घोटाले की सीएजी रिपोर्ट को सार्वजनिक किया है तो इन सब भ्रष्टाचारियों के काले चेहरे सामने आ गए। भारताच्या भौशीक येरादारी व्यवस्थेत क्रांती घडटा। देशातलो पहिलो हायपरलूप टेस्ट ट्रॅक पुराय तरेन तयार आसा। हे विशींचो एक व्हिडिओ केंद्रीय रेल्वे मंत्री अश्विनी वैष्णव हांणी जारी केलो। भारत हायस्पीड येरादारी व्यवस्थेत गतीन मुखार सरता। हो हायपरलूप टेस्ट ट्रॅक सुरू जाले उपरांत सुमार 350 किलोमीटराचो प्रवास उण्यात उणे 30 मिनटात करपाक मेळटलो। 422 मिटराच्या ह्या हायपरलूप टेस्ट ट्रॅकाक IIT मद्रासाच्या मजतीन तयार केला। हायपरलूप हे अशें तंत्रज्ञान आसा जातूंत रेल्वेक एका खासा ट्यूबांतल्यान टॉप वेगान चलयतात। ह्या तंत्रज्ञानाक लागून लोकांक सुरक्षीत यात्रेचो अणभव मेळटलो। हायपरलूप रेल्वे 1100 प्रतिवरा वेगान चलतल्यो जाल्यार बुलेट रेल्वेचो टॉप वेग 450 किलोमीटर इतलो आसतलो। देखून हाचो वेग बुलेट रेल्वे परस चड आसतलो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांचो संकल्प देशाक इनोव्हेशनाच्या दिकेन मुखार हाडपाचो आसा आणि ताकाच लागून आमी शिक्षण संस्था वांगडा मेळून उदरगत करता अशें केंद्रीय रेल्वे मंत्री अश्विनी वैष्णव हांणी सांगले। 422 meters first tube. This will really go a long way in developing the technologies. I think time has come when after the first 2 grants of $1 million each, the third grant of $1 million will be given to IIT Madras for further developing the Hyperloop project in a nice way. And once we see the commercial or rather pre-commercial where the product is ready, then within the railway setup we will start the first commercial project. We'll decide a site which can be used for good commercial transportation of, let's say, some 40-50 kilometers. That kind of site we will decide and then we will go for it. 1984 वर्सा सीख विरोधी दंगल हत्या प्रकरणात दिल्लीच्या न्यायालयान आयज काँग्रेसीचो आदलो खासदार सज्जन कुमार हांका आजीवन बंदखणीची ख्यास्त फरमायल्या। 1 नोव्हेंबर 1984 दिसा जसवंत सिंग आणि तांचे पूत तरुणदीप सिंग हांचे जाल्ल्या हत्येच्या प्रकरणात खासा न्यायाधीश कावेरी बावेजा हांणी हो निकाल दिलो। सरकारी आदवोगाद आणि पीडिताच्या कुटुंबांनी चडांत चड ख्यास्त दिवपाची मागणी केल्ली। दंगली संबंधित आनी एका हत्या प्रकरणात सज्जन कुमार आदींच आजीवन बंदखणीची ख्यास्त भोगता। आणि आता खबरापत्रात घेऊया एक लहानसोच विसव। बॉलीवुड या हॉलीवुड, बीते दिनों की याद, इस हफ्ते बॉक्स ऑफिस का हाल, OTT पर है किसकी धूम, थर्सडे मॉर्निंग है मनोरंजन से भरपूर। DD मॉर्निंग शो सोमवार से शुक्रवार सुबह 8 बजे दूरदर्शन पर।
देखिए अयोध्या में श्री रामलला मंदिर से नित्य आरती का सजीव प्रसारण प्रतिदिन प्रातः 6 बजे डीडी नेशनल पर। विसवा उपरांत येवकार पळोवया मुखावेल्यो खबरो। काल सांजवेळार कला अकादमीच्या पंडित दीनानाथ मंगेशकर सभाघरात मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांच्या हस्तुकी कला आणि संस्कृती संचालनालयान आयोजित केल्ल्या 14व्या डीडी कोसंबी फेस्टिवल ऑफ आयडियाज व्याख्यानमालेचे उक्तावण झाले। कालच्या सत्रात भारताचे फामाद विचारवंत गौर गोपाल दास हांचे व्याख्यान झाले। उक्तावण सुवाळ्यात कला आणि संस्कृती मंत्री गोविंद गावडे मानाचे सोयरे म्हूण हाजीर आशिल्ले। कार्यावळीत उलोवप करतना हो महोत्सव लोकांक गोंयच्या उपक्रमी आणि विचारवंत कल्पना शक्तीची ताक दाखोवन दिता अशें मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी सांगले। गोंय ही तशी कलाकारांची भूमी आसा, तशीच ती हांव म्हणटा की नवीन आयडिया दिवपी, नवीन विचार करपी हेंची भूमी आसा। डीडी कोसंबी हांच्या रुपात आमी हो जेन्ना महोत्सव हांगासर मनयता, आमी आमचो इतिहास परत एकदां लोकांच्या मुखार हाडटा की खरोखरूच गोंय हे तितक्याच इनोव्हेटिव्ह आणि थिंकरांची सुद्धा भूमी आशिल्ली। ह्या भूमीत अशा पद्धतीचे व्हड थिंकर्स जावन गेल्ले आसा, हे तितकेच महत्वाचे आसा। ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीजी हे विकसित भारत 2047 हे स्वप्न आमच्या मुखार दवरला आणि हे स्वप्न जर साकार करतले आसत जाल्यार विकसित गोंय 2037 म्हणजे 10 वर्सां खूब पयलीं जावपाक जाय। हांवें 10 वर्सां इतक्याच खातीर म्हटलां कारण बाकी राष्ट्राच्या पेक्षा आमी 10 वर्सां फुडें आसा इन ऑल सेक्टर्स आणि ह्या सुद्धा सेक्टरांत, म्हणून हांवें म्हटलां इन 2037 आणि ते अचीव करपा खातीर आमी जर 2037 अचीव करतले आसत जाल्यार अशा इंटलेक्च्युअल लोकांची आमकां गरज आसा, अशे मोठ्या थिंकरांची आमकां गरज आसा जे इनोव्हेटिव्ह वेन आमकां वेगवेगळो बदल हाडपाक शकता, तांची आमकां गरज आसा। मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी सांखळेच्या रवींद्र भवनात आयोजित एका दिसाच्या सृजन संगम महोत्सवाचे उक्तावण केले। हो महोत्सव गोवा मराठी अकादमीन सांखळेच्या रवींद्र भवनाच्या जोडपालवान आयोजित केल्लो। ह्या महोत्सवाच्या माध्यमांतल्यान राज्यभरातल्या विद्यार्थ्यांक आपली कला सादर करपाक एक माची मेळ्ळी। उक्तावण सुवाळ्यात उलयतना गोंयांत मराठी भाशेक म्हत्व दिवपा हेतान कोंकणी भाशे सयत लोकां भितर मराठी भाशा आनी साहित्याची लेगीत सरकार जागृताय करूंक पळयता अशें मुखेलमंत्र्यांनी स्पश्ट केले। कधी कधी आपण खूप मोठं करिअर करू शकतो, म्हणजे ज्याला आपण म्हणतोय की एखाद्या वेळी करिअर झालंच म्हणजे सर्वस्व नाहीये, पण त्याच्यावरती जर संस्कार झाले नसेल तर मात्र खूप कठीण आहे। आज म्हणजे पैसेच म्हणजे सर्वस्व नाहीये, तर संस्कार हे फार फार महत्वाचे आहेत। आपण कितीतरी बघतोय की ज्यांच्याकडे खूप पैसा असेल पण त्यांच्याकडे जर मनशांती आणि संस्कार नसेल तर ते वेगळ्या वाटेतनं पण जाताना आपल्याला वेगवेगळ्या वेळी दिसतात। म्हणून मराठी भाषा ही अशी भाषा आहे की ज्या भाषेच्या निमित्तानं आपल्या मनावरती म्हणा किंवा दुसऱ्यावरती म्हणा किंवा आपल्या नवीन पिढीवरती आपण चांगले संस्कार करू शकतो। वीज खात्यान आयज सावन पणजेत बेकायदेशीररित्या वीज खात्याच्या खांब्याचेर उबारिल्ल्या ब्रॉडबँड सेवेचे केबल कापपाक सुरवात केली। वीज खात्यान पणजेच्या आझाद मैदान वाठारा सावन ही मोहीम चालीक लावन दनपारा मेरेन 15 ते 20 वीज खांब्यावेल्यान केबल टीव्ही आनी इंटरनेट केबल कापून उडयले। ह्या मोहिमेक लागून पणजे वाठारात ब्रॉडबँड सेवेचेर खर परिणाम जाला। तशेंच उच्च न्यायालयान लेगीत हे याचिकेचेर सुनावणी जाल्या बगर इंटरनेट सेवा पुरवप्यांक तात्पुरती सुटका मंजूर करूंक नाशिल्ल्यान 18 मार्चाक जावपी सुनावणेत ह्या प्रकरणाचेर विराम लागतलो अशी आस्त आसा। पत्रकारांक म्हायती दितना वीज खात्याचे कार्यकारी अभियंते काशीनाथ शेटये हांणी फाटलीं 10 वर्सां सावन कसलेच पयशे फारीक करिनासतना इंटरनेट सेवा दिवपी वीज खात्याच्या खांब्याचो गैरवापर करतात अशें सांगलें।
आयल्या पळय तितले कट केल्लेले आसा, जाचे कडेन परमिशनां ना. तांणी परमिशनां घेवपाचे, तांणी सर्वे करपाचे, परमिशनां घेवपाची, स्टॅबिलिटी दिवपाची आनी आमचे कडेन परमिशन मागपाचें. सद्या तांणी एकूय पयसो, आमी कोणाक पेनल्टी आनी कंपन्सेशन दिलें, तांणी एकूय पयसो भरलेलो ना. म्हणून वी हॅव स्टार्टेड दीस ड्रायव्ह. पैसे दिवंक नासतले कशें रावप, कितले दीस रावप? आमी 10 वर्सां रावले आतां. म्हाका ऑर्डर दिल्ली 26 डिसेंबर 2024 हांवें 1 तारखेच्यान ड्रायव्ह स्टार्ट केला. रावप जाल्यार दे हॅव गॉन टू कोर्ट, दे हॅव ऑल्सो टेकन देअर कोर्स ऑफ एक्शन आनी वी आर टेकिंग अवर कोर्स ऑफ एक्शन. पळय आमचे हेजेर कोणें परमिशन घेनासतना आमचे कडेन केला तेन्ना वी वील कट एवरीथींग. Then we will give orders, and we have given already all the orders. Otherwise, JE, AE and EE will be fined of 300 rupees per day. तशेंच फाटल्या 2 दिसां भितर कायदेशीररित्या वीज खात्याच्या खाम्यांचेर आपले केबल इंटरनेट सेवा दिवप्यांनी 206 अर्ज केल्यात अशी माहिती लेगीत स्टार्ट केला. मागीर मडगांव, वास्को बिस्को इट विल फॉलो एवरीवेअर. आता एक 15-20 पोल कट केले सगळे. हे चालूच उरतले आमचे. हे आमी क्लियर करतले. मागीर कोणाक जाय तांणी परमिशनां घेवपाचें आनी घालपाचें जाय. There are 206 applications which had come and additional 20 which will decided within. There are around 25 applications decided. They have not paid a single rupee. They have been penalized for the license fee and compensation, and a penalty is also raised on them. भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांणी पत्रकारांबरोबर घेतिल्ल्या सत्रात भलायकी खाते कर्करोग चाचणी खातीर 3 लाखाची फुकट चाचणी करपाची मोहीम राबयतात अशी घोषणा केली. फाउंडेशन 1 चाचणी खासगी हॉस्पिटलात केल्यार 2 ते 3 लाख रुपया खर्च येता. पूण ह्या मोहिमे अंतर्गत अत्याधुनिक तंत्रगिन्यान वापरून लोकांची फुकट चाचणी जातली अशी माहिती भलायकी मंत्र्यांनी दिली. तशेंच राज्यातल्या साबर भलायकी उपकेंद्रांनी 21 प्रकाराच्यो रक्त चाचणी करपाची सोय फुडल्या 3 महिन्यात जातली अशी गवाय मंत्री राणे हांणी हे वेळार दिली. आम्ही गोवा मेडिकल कॉलेज आणि जे कोण टेस्टिंग करपाक रक्त तपासपाक येता बाय डिफॉल्ट कॅन्सरचे मार्कर आणि थायरॉइड आणि इतर काही गोष्टी जे करपाक जाय त्यो टेस्ट आम्ही ऑटोमॅटिकली आम्ही करून त्यांचे आम्ही करतले. म्हणजे त्याचो डेटाबेस आमच्याकडे असतलो. आयज आम्ही केन्ना पळयता केन्ना मनशाक दिसता की आपले कॅन्सर ना, पूण अचानक तेका मागीर एक दीस आमकां कळटा की तेजे अचानक तेका 2nd स्टेज काय 3rd स्टेजाचेर कॅन्सर मार्कर करूंक ना. एटलिस्ट कॅन्सर मार्कराच्या माध्यमांतल्यान आमी ह्यो सगळ्यो गोष्टी आमी खूब प्रमाणात आमी कंट्रोलान आमी दवरूंक शकता. आयज कॅन्सराचे मार्कर आनी टेस्ट अवेलेबल आहा गोवा मेडिकल कॉलेजान. नॉर्थ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान अवेलेबल आसा, साउथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान अवेलेबल आसा. आनी हे सगळे गोष्टी हांवें मंत्री जातकूच हे सगळे गोष्टी जाग्यार घालून आयज आमी ते मॅन्डेटरी आमी डॉक्टराक सांगलेले आसा तुम्ही टेस्ट करपाक काय हरकत ना, करा. म्हणजे आमी पॉप्युलेशन आनी गोंयची जनतेची योग्य तरेन आमी सेवा करूं शकतले. आणि त्याच बरोबर एक कॅन्सराची दुयेंस आनी रोग ह्या तरेच्या अक्षरशः परिवार समाप्त जाता. आणि म्हणूनच त्या दृष्टिकोनान खंय तरी सरकारान पावलां घेतल्या तर आमी वेगळ्या तरेन आमी हे सगळे गोष्टी आमी लक्षात घेऊन आमी एक इंटिग्रेटेड सिस्टमच्या माध्यमांतल्यान सेवा बी दिवं शकता. काल भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांणी म्हापशेच्या उत्तर गोंय जिल्लो हॉस्पिटलात अचकीत भेट दिवन थंयच्या कांय कामगारां आड कडक कारवाय करतना 2 अँब्युलन्स चालकांक आणि दुसऱ्या एका कर्मचाऱ्याक निलंबित केले. तशेंच हॉस्पिटलांतल्या दोतोरांक कामाच्या वेळार नेमाप्रमाण गणवेश घालपा विशीं शिटकावणी दिली. आयज पत्रकारां कडेन उलयतना हे विशीं स्पश्टीकरण दीत एकदा सरकारी कर्मचारी म्हूण नेमणूक जाल्या उपरांत सगळ्यांनीच एक समान नेमांचें पालन करप गरजेचें अशें मंत्री राणे हांणी सांगलें. मतदारसंघाची लेडीज आसली तिका सांगले वॉर्निंग दिलाय आणि तो मनीस असलो दुसऱ्या मतदारसंघात दोन्ही गप्पा मारपाक बसल्या ते भितर आणि हांव नॉक करता दरवाजो आणि भायर ती बसल्या ते कितें आहा ते सांगपाक कितें वायट ना. एक मतदारसंघाचो आनी एक माझ्या मतदारसंघाचो तांकां कितें गप्पा मारपाक बसले थंय टायमींग प्रमाणे त्यांनी तेजे ECG BCG काढून जाल्यार फायदो कितें सस्पेंड करून येतलो. माझ्या मतदारसंघाचो म्हणून कितें आहा ते हांगा हांवें एकदा गव्हर्मेंट सर्वंट जालो तेणी काम करपाक जाय. माझ्या मतदारसंघाचो म्हणून काय व्हडलें न्हू तें जॉब गावला न्हय ती व्हडली गोष्ट. लास्टाक लोकांनी बी काम करपाक जाय ते कितें गप्पा मारप तांकां म्हणून आमी डॉक्टरान म्हाका सांगलेले आमी दोगूय चर्चा केली. तिणी म्हाका सांगलें तिका कंप्लेन आयल्या तिका रिटर्न कंप्लेन आयल्या. हांव जोपर्यंत ते पावल घालिना म्हणून ते कितें ते सांगून डॉक्टराक खबर ना कोर्ट घालूंक जाय म्हणून नांव थंय आसूंक जाय. सगळ्यो गोश्टी कोण पळयतलो. जो कोण गव्हर्मेंट सर्वंट आहा त्या मनशांनी गव्हर्मेंटाचें काम करपाची गरज आहा. 28 फेब्रुवारी सावन गोंयांत जावपी कार्निवल 2025 ह्या महोत्सवा विशीं म्हायती दिवपा हेतान गोंय पर्यटन उदरगत महामंडळाच्या अधिकाऱ्यांनी आयज पत्रकार परिशद घेतली. हे वेळार उलयतना कार्यकारी संचालक कुलदीप आरोलकर
आणि ह्या वर्साच्या महोत्सवाचे किंग मोमो क्लिवन फर्नांडीस हांचो परिचय दितना क्लिवन फर्नांडीस हांणी गोंयकारांक धर्मनिरपेक्ष जावन एकठांय येवन राज्यात शांतताय राखपाचो संदेश दिलो. I hereby introduce our King Momo for this year, Shri Cleven Matthews Fernandez, who hails from Benaolim village and has been selected as the King Momo for this year. Shri Cleven will lead the parade, spreading joy, inviting everyone to immerse themselves in the true spirit of Carnival. We will ensure a safe and enjoyable experience for all the attendees, which is our top priority. Goa Police, along with the emergency services and all the security personnel, will be deployed at all parade locations. A well-planned traffic management system will be in place to avoid congestion. We request all visitors to follow the safety guidelines and cooperate with the authorities and its personnel who are present to ensure a smooth and memorable experience. One message to all the Goans, whether it be Muslim, Christian or Hindu, we should stay in unity, peace and understanding each other, and always keep the spirit of Goa alive and beautiful. Thank you. Viva Goa, Viva Carnival 2025. तशेंच कार्यकारी अधिकारी कुलदीप आरोलकर हांणी अनुवर्सा पर्वरे राष्ट्रीय महामार्ग प्रकल्पा अंतर्गत उड्डाण पुलाचे बांदकाम सुरू आसा. देखून लोकांची गैरसोय टाळपा हेतान पर्वरे हांगा कार्निवल तशेंच शिगमोत्सव रद्द केल्ल्याची म्हायती दिली. Carnival this year parade on the 28th of Feb due to the ongoing infrastructural work along their route, and the decision has been taken to prevent the traffic congestion which can be caused by the ongoing flyover work. We sincerely appreciate the understanding of the people of Porvorim and its committee and encourage them to join the celebrations at other locations, and hopefully they can join us for the Carnival celebrations in 2026. खबरापत्रात घेऊया आनीक एक लहानसोच विसव. योगाभ्यास से आपके मन और शरीर में एक ऐसी शक्ति या ऊर्जा उत्पन्न होती है जो आपको ऐसी ताकत देती है जिससे आपके शरीर में कोई रोग, कष्ट और व्याधि नहीं पनपने देती. देखिए आरोग्य योग प्रतिदिन प्रातः 7 बजे, पुनः प्रसारण रात 11:30 बजे, सिर्फ डीडी नेशनल पर. देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल. हम ला रहे हैं श्री अन्न की रेसिपीज, स्वादिष्ट, चटपटी और हेल्दी. हजारों सालों का विजडम आज के स्टाइल में. देखिए फ्लेवर्स ऑफ श्री अन्न ओनली ऑन दूरदर्शन. ईट राइट इंडिया. फ्लेवर्स ऑफ श्री अन्न, सेहत और स्वाद के संग. हर रविवार रात 10:30 बजे, पुनः प्रसारण सोमवार सुबह 11:30 बजे, सिर्फ डीडी नेशनल पर. विसवा उपरांत येवकार पळोवया मुखावेल्यो खबरो. मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी दोनापावल हांगा विदर्भ हस्तकला कामगार कल्याण संघटना नागपूर हांणी आयोजीत केल्ल्या गांधी शिल्प बाजार ह्या प्रदर्शनाचे उक्तावण केलें. हे विशीं समाज माध्यमां वरवीं म्हायती दितना ह्या आगळ्या वेगळ्या प्रदर्शनात वांटेकार जाल्ले विशीं मुखेलमंत्र्यांनी खोस उक्तायली. हे प्रदर्शन वस्त्रोद्योग मंत्रालयाच्या हस्तकला उदरगत आयुक्त कार्यालयान प्रायोजित केला. फाटलो 1.5 म्हयनो प्रयागराज हांगा आयोजीत ह्या शतकांतलो सगळ्यात भव्य आध्यात्मीक आनी धार्मीक मेळावो महाकुंभ 2025 फाल्यां सोंपतलो. महाशिवरात्री निमतान फाल्यां ह्या मेळाव्यात तरेकवार कार्यावळी आयोजीत केल्यात. मजगतीं केंद्रीय उर्जा राज्यमंत्री श्रीपाद नाईक हांणी महाकुंभ मेळाव्यात पवित्र स्नान घेतले. समाज माध्यमाचेर संदेश घालतना आपल्याक ह्या दिव्य महोत्सवात वांटेकार जावपाक मेळिल्ले खातीर मंत्री श्रीपाद नाईक हांणी धादोसकाय उक्तायली. तशेंच तांणी पत्रकारां कडेन उलयतना महाकुंभा खातीर सरकारान केल्ल्या साबार सोयी सुविधांची तोखणाय केली. आस्था है अच्छी तरह से प्रकट कर सके और आनंद से अपने घर वापस जा सके, ये सबसे बड़ी बात है. इस तरह से उत्तर प्रदेश सरकार ने योगी जी के नेतृत्व में, जैसा मैंने कहा,
इससे पहले ऐसी व्यवस्था देखी नहीं हुई थी। इस बार इतने लोग, करोड़ों लोग, कम से कम 60 करोड़ से अंदाजा है आज होगा भी वैसा कभी सभी जगह सभी व्यवस्था ठीक ठाक से, और इसीलिए इसी व्यवस्था के कारण यहाँ इतने लोग इतने आस्था से आ सके और अपना जीवन धन्य कर सके। ये सबसे बड़े भारतीयों के लिए, हिंदुस्तानी लोगों के लिए गर्व की बात है। इस करोड़ लोग इस कार्यक्रम में इकट्ठा होते हैं, ये तो हमारी सनातन संस्कृति की देन है। सनातन संस्कृति यही कहती है सबका, पूरे जग का भला हो, पूरे दुनिया का भला हो, यही मांगने के लिए हम यहाँ इस आए हुए। प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजनेक काल 6 वर्सां पुराय जाल्ल्या निमतान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी बिहाराच्या भागलपूर हांगा आयोजित कार्यावळीत येवजणेचो 19वो हप्तो जारी केलो। केंद्र सरकारान शेतकारां खातीर राबयल्ल्या अशा वेगवेगळ्या येवजण्यांक लागून देशभरातल्या शेतकारांक आधार मेळटा। गोंयच्या कांय शेतकऱ्यांनी केंद्र सरकाराच्या ह्या येवजण्यां विशीं आभार मानले। हेल्प मेळटा पळय न्हू, तेजेर आमकां कितें सारें जावं आनी कितें हें करपाक हाडपाक मेळटा कळ्ळें। आनी आमचें जाता कितें, आमकां मेन पावर म्हणटा ती कमी जाता। तो आसल्या उपरांत आमकां मेन पावर कमी जाता, कित्याक पावसान दिसान मातशें खूब हें करचें पडटा, आमकां काम करचें पडटा। हेका लागून आमकां मेळटा तें आनी पयलीं सुबेज दिल्यारूय जाता। गव्हर्मेंटाची स्कीम म्हाका मेळ्ळ्या, म्हणजे कंपाऊंड बांदता आसतना जी कितें सबसिडी मेळूंक जाय ती म्हाका दिल्ली आसा तेंच्यांनी गव्हर्मेंटान। पयलीं करून ते दिवचें पडटा, एप्रुवल घेता आनी मागीर ते हें करता कोणी क्रेडीट करता थोड्याच्या म्हयन्यांनी। त्या बद्दल आमी गव्हर्मेंटाचे उपकारी आसा। सेंट्रल गव्हर्मेंटाक मेळोकूच जाय न्हू, कित्याक शेतान मोठोसो फायदो काय ना, भितून भरपूर तुका त्रास आसा तशें पळोवंक गेल्यार। आता पळोवया आयचे तापमान। पणजे वेधशाळेन कळीत केला ते प्रमाण आयचे चडांत चड तापमान 36.5 अंश सेल्सियस आणि उण्यांत उणें तापमान 21.6 अंश सेल्सियस इतले नोंद जाला। आणि आता खबरो सोंपोवच्या आदी परतून एक फावट आयच्यो मुखेल खबरो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या हस्तुकी एडवांटेज आसाम 2.0 चे जाले उक्तावण। विकसित भारत घडोवपाक पूर्वोत्तर भारताचे आसलेले महत्वाचे योगदान प्रधानमंत्र्यांनी आपल्या उलोवपांत उक्तायलो हावेस। परवानगी घेनासतना वीज खात्याच्या खांब्याचेर केबल उबारपी साबार इंटरनेट सेवा दिवप्यांचे केबल वीज खात्यान कापून उडोवपाची मोहीम केली सुरू। राजधानी पणजेच्यान आयज मोहीम लायली चालीक। गोंयच्या लोकांक लाव करून दिवपा हेतान भलायकी खात्यान फुकट कर्करोग चाचणी मोहिमेची केली घोषणा। भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांणी पत्रकार परिशदेत दिली मोहिमेविशीं माहिती। गोय पर्यटन उदरगत महामंडळान पत्रकार परिशद आपोवन कार्निवल 2025च्या साबार तयारीविशीं दिली सविस्तर माहिती। पर्वरे ह्या वर्सा आयोजित जावची ना परेड। आणि मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी 14व्या डीडी कोसंबी फेस्टिवल ऑफ आयडियाज व्याख्यानमाळेचे केले उक्तावण। गोय उपक्रमी आणि विचारवंत व्यक्तिमत्व घडोवपी भूंय जावन आसा, मुखेलमंत्री। पणजी दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरो आता तुम्ही सामाजिक संकेतथळाचेरूय पळोवंक शकतात। ते आमच्या एक्स हँडल @DD न्यूज पणजी, फेसबुक पेज DD न्यूज पणजी आणि यूट्यूब चॅनल DD न्यूज गोवाचेर पळोवंक शकतात। तशेंच DD चॅनल आता टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, DD फ्री डिश चॅनल क्रमांक 97 आणि डिश टीव्ही चॅनल क्रमांक 1228चेर पळोवंक शकतात। प्रसार भारतीच्यो तरेकवार कार्यावळी पळोवपा खातीर प्रसार भारतीन नवे OTT ॲप सुरू केला, जाचें नांव आसा वेव्ज। ह्या ॲपा वरवीं दूरदर्शनावेल्या फामाद कार्यावळींचो आनंद रसीक घेवंक शकतात। हाचे खातीर पळोवप्यांनी मुजरत वेव्ज ॲप डावनलोड करचें आणि दूरदर्शनाच्या नव्या पोन्न्या कार्यावळींचो आनंद घेवचो। आणि इतल्यान हे खबरापत्र हांगाच सोंपता। परत मेळुया फाल्यां सांजे 4 वरांच्या खबरापत्रांत। नमस्कार।